उत्पत्ती चॅप्टर 31. जाकोब पळून वेता. लाबानाचे पूत म्हणून जाकोबान आमच्या बापायचें तें सगलें बुड्डून व्हेलें. आमच्या बापायच्या कुस्तार ताणें आपली गिरेस्तकाय पुंजायल्या हें सगलें जाकोबाच्या कानार पडलें. लाबानूय आतां आदले पोरीन दोयाल मोयपाशी न्हय आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, आतां तूं पुर्वजांच्या गांवघरा वच, हांव तुज्या सांगाता आसतलों. म्हणटच राकेल आनी लिया दोगांयनी शेतांत हिंड आसात थंय आपणाक मेळचें म्हूण जाकोबान तांकां उतर धाडलें. ताणें म्हणलें, तुमचो बापूय आतां म्हजें सवें आदले पोरी मोवपाशी न्हय, हें हांव जाणो, पूण म्हज्या बापायचो देव म्हज्या सांगाता आसा. म्हजें बोळ ताकोत तुमच्या बापायच्या वावराक हांवें करचिलां. हें तुमी दोगांय बरें जाणत. तरी आसतना ताणें म्हाका फसयलो आनी म्हाका दिता म्हणलें तें 10 फावटी बदल्लें, पूण म्हाका वायट करूंक देवान ताका दिवंक ना. जेन्ना ताणें म्हणलें, चिटयाले केंकरे तुजी मजुरी थारायल्या, तेन्ना सगल्या हिंडांनी चिटयाल्याचेच केंकरे जाले. जेन्ना ताणें म्हणलें, पातांच्यो बोकड्यो तुज्यो, तेन्ना सगल्या हिंडांनी पातांचींच पिलां उपजूंक लागलीं. हे पोरी देवान तुज्या बापायचीं जानवरां काडून म्हाका दिलीं. शेळयो बोकड्यो गाबण्यो जावप्या वेल्यार हांवें नदर वयर करून सपनांत पळयलें की शेळयांचेर उडपी मेंद्रे पातांचे, चिटयाले आनी गोबरे शिबांचे आसले. तेन्ना सपनांत देवदूतान म्हाका जाकोब म्हूण उलो मारलो. हांवें ताका म्हणलें, पळय हांव हांगा आसां. आनी ताणें म्हणलें, आतां तुजे दोळे वयर काडून पळय, शेळयांचेर उडपी सगळे मेंढरे पातांचे, चिटयाले आनी गोबऱ्या शिबांचे आसात. कित्याक लाबान हें कितें तुका करता तें सगलें हांवें पळयलां. बेतेल हांगासर तुका दिश्टी पडटलो तो देव हांव. थंय तुवें तो खांबो माखून म्हाका एक बासावणी केल्ली. आतां उठ, ह्या गांवांतलो भायर सर आनी तुज्या जल्मा गांवांत वच. तेन्ना राकेलान आनी लियान उलोवन ताका सांगलें, आमच्या बापायच्या घरांत आतां आमचो कसलोय वांटो जावं दायज आमकां उरना काय? तो आमकां पडकी कशी लेखिना. ताणें तर आमकां विकून सोडलीं आनी आमचो दुडूय ताणें खालो. आमच्या बापायच्या हातांतली काडून घेतल्या ती सगळी गिरेस्तकाय आमचीच आनी आमच्या भुरग्यांची. देवान तुका सांगलां तशें कर. मागीर जाकोबान उठून आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या बायलांक उटांचेर बसयलीं. आपली सगळीं पोसलोलीं जानवरां, जोडलोलें सर धन आनी पाडान आरामांत मेलोयलोलीं गोरवां मेंढरां घेवन तो आपल्या इजाक बापाय कडेन कानान देसांत वचपाक भायर सरलो. लाबान आपल्या मेंढऱ्याची ल्हंव तासूंक गेल्लो आनी हो पयस आसतना राकेलान आपल्या बापायचे देव मुर्त्यो चोरून हाडल्यो. जाकोबान आपूण वेतात म्हूण कांयच सांगनासतना लाबानाक फसयलो आसलें तितलेंय घेवन तो ताकतीन भायर सरलो. युफ्रेतीस न्हद उतरून गिल्याद दोंगरी गांवाची वाट ताणें धरली. लाबान जाकोबाची पाट धरता. 3 दिसां उपरांत जाकोब गेलो म्हूण लाबानाक खबर मेळ्ळी. आपल्या मनशांक घेवन ताच्या पाटापाट गेलो आनी 7 दिसां उपरांत शेकी जाकोबाक गिल्याद गांवांत सांपडायलो. देवान सिरियेच्या लाबानाक रातचो सपनांत येवन सांगलें, सांबाळ, जाकोबाक बरें वो वायट तूं कांयच उलयनाका. लाबान जाकोबाशीं पावलो तेन्ना जाकोबान दोंगरार आपलो तोंबू घातलोलो. लाबानानूय आपल्या भावांक बरोबर गिल्याद दोंगरार तोंबू उबारलो. लाबानान जाकोबाक म्हणलें, म्हाका कित्याक फसयलय आनी लोडायेंत सांपडायलोल्या लोकांक व्हरतात ते पोरी म्हज्या धुवांक कित्याक घेवन गेलोय? कित्याक म्हाका फसयलय आनी म्हाका सांगनासतना गपचूप कित्याक गेलोय? म्हाका सांगलेलें जाल्यार हांव तुका दोलकीन नारयो लावन संतोसाचे
लारार धाडटलो आसलो. म्हज्या दुवांक आनी नातरांक तुवें उमो लेगून दिलोय नाय. ही तुजी एक मोठी पिसाय. तुका वायट करपाची तांक म्हाका आसा, पूण काल राती तुज्या बापायच्या देवान म्हजे कडेन उलोवन म्हाका सांगलां, सांबाळ, जाकोबाक बरें वो वायट तूं कांयच उलोयनाका. गांवघरा वचूंक तुका हुमशीक लागलोली म्हूण हांव जाणो, पूण कित्या पासत म्हजे घरांतले देव चोरून व्हेले? जाकोबान लाबानाक जबाब दिलो, तुज्या धुवांक पयस लिपोवन दवरशी म्हूण हांव भियेलों, पूण तुजे देव म्हणटाय ते हांगा कोणाय लागीं मेळत जाल्यार ताका जिवेशी मारचो. हे आमचे मनीस गोवाय जावन आसतले. तुजे आमचे कडेन कितें आसा तें पळोवन काड आनी तुजें तें वर राकेलान तें चोरून हाडलोलें म्हूण जाकोबाक खबरूच नासलोली. तेन्ना लाबान जाकोबाच्या तोंबूंत, लियाच्या तोंबूंत आनी त्या 2 चाकोरणीच्या तोंबूंत गेलो, पूण ताका कांयच सांपडूंक ना. मागीर तो राकेलाच्या तोंबूंत गेलो. राकेलान ते वेल्ले आनी उंटाच्या मोव बसकेंत घाल्ले आनी ताचेर आपूण बसलोली. सगलो तिचो तोंबू सोडून बापायक कांयच मेळूंक ना. राकेलान आपल्या बाबायक म्हणलें, सायबा, म्हजेर रागार जावं नाका, कित्याक तुज्या फुड्यांत हांव उबी रावूंक ना. म्हज्या नजो बायलांक जें जाता तें म्हाका जालां. सगल्यांक सोडून लाबानाक ते मेळचेच नात. जाकोब तेन्ना बरोच तिक्षेलो. कसलें वायट हांवें आदारलां? ताणें विचारलें, हे पोरी, म्हजे पाटीक लागून हांवें कसलो अपराध केला? हांवें कसलें पातक केलां? आनी आतां तुवें सगल्याक सोदलें आनी आमच्या वस्तूंनी तुजें कितें आसा तें हांगा हाडून दवर तुज्या आनी म्हज्या मनशां मुखार, आनी कोणाचो गुन्यांव हें तांकांच सांगून दी. 20 वर्सां हांव तुज्या सांगाता आसलों. तुज्यो बोकड्यो मेंद्रां वाडून गेलीं आनी तुज्या हिंडांतलो एक लेगून मेंढरो हांवें खावंक ना. रानवटी मनजांनी तुज्या हिंडांतलें कितेंय केलें जाल्यार हांव तें म्हज्या आंगार घेतालों. म्हजो गुन्यांव ना म्हूण तुका दाखोवंक तुजें शेण तें हाडूंक ना. दिसा वो राती कितें चोरून व्हेलें जाल्यार ताचें फारीकपण मागतालोय. दिसाच्या वतान आनी रातीच्या हिवान हांव आकूल पिकूल जातालों. म्हज्या दोळ्यांची न्हीद उडून वेताली अशी म्हजी दशा जाल्ली. आनी सगळीं हीं 20 वर्सां अशें हांवें भोगलां. 14 वर्सां तुज्या धुवांचो हात जोडून घेवच्याक वावुरलां. मागिल्लीं 6 वर्सां तुज्या हिंड राखल्यात. म्हाका मजुरी दिता म्हणली ती 10 पावटी बदल्ल्याय. म्हज्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो आनी इजाकाचो देव म्हज्या सांगाता नासलो जाल्यार तूं रित्या हातांनी म्हाका गांवघरा धाडटलो आसलोय. हांवें कितें केलां आनी सोंसलां तें सगळें देवान देखलां आनी काल राती फर्मोन मारलां. जाकोबा आनी लाबाना मोदें कोबलात. लाबानान जबाब दिलो, हीं चेडवां म्हज्यो धोवो, तांचीं भुरगीं सगळीं म्हजीं आनी हे हिंड म्हजेच. खरेंच हांगासर आसा तितलेय म्हजें, पूण म्हज्या धुवांक आनी तांच्या भुरग्यांक तुजे सोशिल्लीं पयस दवरूंक म्हज्यान कांयच करूंक जायना. तर यो, तूं आनी हांव एक करार करुया. तूं तुजें आनी म्हजें मोदें एक गवाय जावन दी. जाकोबान एक फातर घेतलो आनी तो उगडासाक उबो केलो. फातर लोबलां हाडून एक रास करात म्हूण आपल्या मनशांक सांगलें. ते फातरांचे राशीशीन ते जेवले. लाबानान ते राशीक जेगार शाहादुथा नांव दिलें, पूण जाकोबान गालीब नांव दिलें. लाबानान जाकोबाक म्हणलें, ही फातरांची रास आमकां दोगांयकी एक उगडास जावन आसतली. ह्या खातीर त्या जाग्याक गालीब नांव पडलें. लाबानान हेंय म्हणलें, आमी दोगूय एकामेका सोशिल्ले खोट सोडलोले आसांव तेन्ना सर्वेस्पर आमची जोतोण करून दी. ह्या प्रमाणें त्या जाग्यार मिजपा हेंय नांव दिलें. तुवें म्हज्या धुवांक दूख दिलें वो तांचे शिवाय दुसऱ्यो बायल्यो केल्ल्यो जाल्यार सांबाळ. जरी तुज्या आनी म्हज्या सांगाता पळोवपाक कोणूय मनीस नासलो लेगून जाल्यार
तरी तुजे आनी म्हजें मोदें देव साक्षी आसा. उपरांत लाबानान जाकोबाक म्हणलें, पळय, तुजें आनी म्हजें मोदें ही रास, हो खांबो हांवें उबो केला. ही फातरांची रास तसो हो उगडासाचो फातर आमकां मनांत हाडटली की तुजें आनी हे राशी फुडें सरचो ना, आनी तुंय म्हजे आड तिचे फुडें व ह्या फातरा फुडें वेचो नाय. अब्राहमाचो देव आनी नाहोराचो देव आमचें मोदें नीत करूं. उपरांत ज्या देवाक ताच्या बापायन इजाकान मान नमस्कार दिल्लो, ताच्या नांवान जाकोबान ही भास पाळूंक एक आंगवण केली. जाकोबान दोंगरार योद्न केलो आनी आपल्या मनशांक जेवणाक आपयले, आनी तांणी जेवण करून ती रात दोंगरार काडली. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं लाबान उठलो. ताणें आपल्या नातरांचे आनी दुवांचे उमे घेवन तांकां आशिर्वाद दिलो. मागीर लाबान वाट धरून आपल्या जाग्यार परत गेलो. देवाचें उतर हें.